उटंगराच्या पावसाक लागून आयतारा धारगळच्या NH-66 रस्त्या कुशीकची पालसण कोसळिल्ल्या पालसणीचे पळोवणी सोमारा दिसा जाली। पळोवणी करपाक उत्तर गोय अतिरिक्त जिल्लोधिकारी केदार नायक, आमदार प्रवीण आल्लेकर, पेडणे जिल्लोधिकारी रोहन कासकार आणि मामलेदार अनंत मळीक हाजीर आशिल्ले। पळोवणी केल्या उपरांत दोंगुल्ली कापपा खातीर जमीन संपादीत करूंक नाशिल्ली, पूण आतां ते संपादीत केल्या उपरांत बेगोबेग दोंगुल्ली कापतले अशें आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी सांगलें। कलेक्टर आणि आमचे डेप्युटी कलेक्टर सगळे जाण हांगासर जमलेले आहा। आमी येवन हांगासर हे सोल्युशन पर्मनंट सोल्युशन काडपाक लागून आमी येयल्ले आहा सगळे हांगासर, आनी ते पर्मनंट सोल्युशन आमी हेच फास्ट करून आमी दितले। एक्विजिशन करूंक नासली ते लँड, ते आतां लँड आमी एक्विजिशन करून मागीर ते स्लोप करून आमी ते म्हणजे लँड एक्विजिशन करच्या पयलीं हो रस्तो करतात। तेच्या पयलीं केल्ले न्हू ते, आतां कळटा कित्याक आतां हेच्या पयलीं जे पळय केल्ले ते आतां ते प्रॉब्लम कितें आहा ते आतां जाता प्रॉब्लम, ताका लागून हे प्रॉब्लम पर्मनंट सॉल्व करपाक आतां आमी सगळे जाण हांगासर ऑफिशियली येयल्ले आसा।